दक्षिण गोंयचो डेप्युटी लेबर कमिशनर कामगाराच्यो समस्या सुटावो करूंक सोदिना। जायते फावट ताका मेळून समस्या सांगल्यात, मात अजूनय ताचेर कांयच जाल्लें ना। तेन्ना सरकारान हाची दखल घेवन तांकां हांगच्यान हलवचो म्हूण भारतीय कामगार सेनेन मागणी केल्या। कामगारांनी सोमारा ताच्या ऑफिसा भायर भारतीय कामगार सेनेच्या बॅनरा खाला निदर्शनां केली। डेस्क गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आज आम्ही जे एजिटेशन हांगा केला ते आमचो डेप्युटी लेबर कमिशनर जो आसा तो आमचे जे कंप्लेनी हांगा तेच्या मुखार मांडलेल्या त्यो सिरियसनेस घेना आनी आपल्या कडेन 1-2 वर्सां बेश्टोच दवरून टायम काडटा। आनी आमी जेन्ना सांगता कमिशनराक डेप्युटी कमिशनराक की आमच्यो ह्यो बाबा तुजे कडेन जायना जाल्यार सेटल जायना जाल्यार फेलियर कर, जाल्यार तो फेलियर करपाक टाळाटाळ करता आनी मॅनेजमेंटाच्या वटेन चडशे बाजू मॅनेजमेंटाची घेता। आनी आमकां जर आमी जर सांगपाक गेल्यार तुमी हांगासरले म्हणजे आपल्याक सांगपाक शकना, आपल्याक सांगूंक शकना असल्यो गजाली आमकां थंय हे करून आमचे आयज आमी ज्यो थोड्यो मॅटरी घेतल्या अजून मेरेन तेजे कडेन मॅटरी पेंडींग आहा। एक एजिटेशन नोटीस दिल्या उपरांत तेणें एक फटाफट एक हे आमची डिस्प्यूट फेलियर केल्या आनी 2 डिस्प्यूट तेजे कडेन पेंडींग आसा। तो हेच करूंक पळयना म्हणून आमची सरकारा कडेन विनंती आसा। आनी आमी हेच्या पयलीं लेबर कमिशनराकूय आमी तेच्या बाबतीन ज्यो हांगा ज्यो सांगला त्यो तांकां कळयलेले आसा। सो आमी सरकारा कडेन आनी ह्या लेबर कमिशनरा कडेन सगळ्या गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी कडेन मागता की आमकां हांगा एक बऱ्यांतलो बरो डेप्युटी कमिशनर जो काम करतलो आनी कामगाराचे प्रश्न बेगींतल्या बेगीन सोडोवपाचो प्रयत्न करतलो असलो आमकां एक डेप्युटी कमिशनर हांगा दिवचो आनी हाची ताबडतोब ट्रान्सफर करून हेका खंय काम ना पळय थंय बसोवचो व्हरोन अशी आमची मागणी आहे। आज आम्ही भारतीय कामगार सेनेचे बॅनरा सकल हांगा जमलेले आसात। आमचे खूबशे इश्यू आसात जे कंपनीन ते आमी डेप्युटी लेबर कमिशनर साऊथ गोवा आमकां लागता म्हणटकीर तेजे फुड्यान आमी मांडलेले आसा। पूण तो वर्सां जाली आमचे इश्यू पेंडींग दवरता। कंपनीचे मॅनेजमेंट नाका ते अननेसेसरी डॉक्युमेंट आमचे कडेन मागता आनी तो तांकां फेवर करता। आमची सरकारा कडेन आनी लेबर कमिशनरा कडेन लेबर मिनिस्टरा कडेन एक मागणी आसा की हेका बेगिनात बेगीन हांगसरल्यान ट्रान्सफर करचो, एक बरो डेप्युटी लेबर कमिशनर हांगा आमकां दिवचो आनी जो प्रश्न कामगाराचे जे इश्यूज साऊथ गोवा जे कंपनी जितके आसात तो इश्यू खूब चल्ला। 2 तरेचे कामगार, 2 तरेचे तांकां पगार, थोड्यांक वर्साक दितात, थोड्यांक 3 वर्सांनी दितात। हे सगळे इश्यू ताका खबर आसा। खबर आसून सुद्दां ताणें अजून केन्नाच विजीट म्हणटा ती एक कंपनीन दिल्ली ना बाबा कित्याक हे सगळे हांगा इश्यू चल्ला म्हणून। आमी वर्क्स कमिटी आमी तांकां फॉर्म कर म्हणून प्रत्येक लेटर डेप्युटी लेबर कमिशनर धरून लेबर मिनिस्टर धरून सेक्रेटरीज सुद्दां सगळ्याक केल्ले आहा, जाल्यार अजून 2 वर्सां जाली तरी वर्क्स कमिटी फॉर्म जायना। जाल्यार हेजेर कंपनी हेंची सरकारान दखल घेवची आनी बेगिनात बेगीन हेजेर एक्शन घेवन हेका ट्रान्सफर करचो हांगसर।